पणजे सिटी आमची कॅपिटल सिटी आहा तेका तेन्ना स्मार्ट सिटीचो हो दर्जो मेळ्ळो तेन्ना आमी पळयतात पणजेन ही बरीचशी कामां स्मार्ट सिटीन जाल्ली आहा. आमी पळयता रोड जे आसा ते कितले वायडनींग जावन कितले बरे तुमी ह्या स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा अंडर जाल्ले आहा. अशी वेगळी वेगळी खूब कामां आहा जी आतां स्मार्ट सिटी अंडर ही कामां चालू आहा. दुसरे जे मेजर जे प्रोजेक्टांतलो हो एक पार्ट दुसरो आसलो तो लोकां खातीर ट्रान्सपोर्ट. आमी पळयतात कदंबा ज्यो EV बस घातल्यान जे स्मार्ट सिटी अंडर कशें लोकांक फायदो जाता आनी तेजो उपयोगूय भरपूर लोक करतात. आमी पळयता भितरले जे रूट जे बारीक बारीक रूट आहा थंयसर आतां कदंबा ही अंडर स्मार्ट सिटी ही आतां भोंवता आनी तेजो बरो रिस्पॉन्स येता. मात जेन्ना ही बस जेन्ना स्टार्ट जाली जो बस स्टॉप आहा तेजो इश्यू भरपूर जालो. थोड्या बस स्टँडार आमी पळयता की थंयसर असो डिझायन केल्लो की थंयसर वेगळे कसले बसपाचे सिटींग अरेंजमेंट आसले हेज्या वयल्यान भरपूर कॉन्ट्रोवर्सी जाली. पण आयज फायनली जो आमी म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो बस स्टॉप स्मार्ट सिटीचो हो आतां फायनल हो सिलेक्ट जाल्लो आहा. ह्या बस स्टँडार भरपूर फॅसिलिटीज आहा लोकां खातीर. आतां कितें कितें फॅसिलिटीज आहा ते आमी ह्या बस स्टॉपान जेन्ना आमी आतां वयतले तेन्ना तुमकां दाखयता की ह्या स्मार्ट सिटीन बस स्टॉप आसा खरो पण तेतून लोकां खातीर कितें कितें भितर फॅसिलिटीज आहा ते आमी पळोवया. सो आमी पळयले की कसो लोकांचो रिस्पॉन्स ह्या EV बसीन आहा आनी हे जे लोक रावल्ले आतां ह्या बस स्टॉपार आमी आसा आतां ह्या बस स्टॉपार लोकां खातीर आनीक फॅसिलिटीज जे स्मार्ट सिटींग जे आतां डिझायन केला ते म्हटल्यार पयले म्हटल्यार हांगा सिटींग अरेंजमेंट ती तुमी पळोवंक शकता. हांगा लोक बसल्यान सिटींग अरेंजमेंट तेंच्यांनी आतां बरी केल्ली आहा कित्याक फाटल्या फावट कॉन्ट्रोवर्सी जाल्ली सिटींग अरेंजमेंट सारकी ना म्हणून खुबसो बोवाळ जालो लोकांचे कमेंट येताले भरपूर. पण आतां तेंच्यांनी हो फायनल केला तितून खंयतर तरी सिटींग अरेंजमेंट आतां सगळी सारकी जाल्ली आहा आनी लोक आतां बसतात. दुसरी मेन जी फॅसिलिटीज लोकां खातीर खूब गरजेची आनी बरी गजाल केल्ली आहा ती हांगा ह्या बस स्टॉपार एक स्क्रीन लायल्ली आहा. त्या स्क्रिनार आमी पळोवंक शकतात की खंयची बस पणजे वयतली जाल्यार ती कितल्या मिनटांनी येतली आनी खंय वचोंक जाल्यार तुमी डायरेक्ट ह्या खंय पावल्या आनी कितल्या मिनटांनी येतली हे सगळे जे दाखयला ह्या डिस्प्लेन तुमी पळोवंक शकता. दुसरी गजाल समज तुमच्या कडेन तिकेट ना तुमी ह्या स्पॉटा वयल्यान जे बस स्टॉप आतां केला त्या डिझायनान आनी एक तेंच्यांनी फॅसिलिटीज बरी केल्या ती कोणा कडेन तिकेट ना जाल्यार तेणे हांगा येवन डायरेक्ट तिकेट बूक करून आपले डेस्टिनेशन घालून आनी सगळे काडून हांगाच्यान जी प्रिंट काडपाची आनी डायरेक्ट बसीन बसपाची ही सगळ्यांक बरी फॅसिलिटीज ह्या स्मार्ट सिटी अंडर प्रोजेक्टान केल्ली आहा. अशेंच तुमी पळयतात म्हाज्या सायडींतल्यान जे हांगा अंडर जे कॅमेराज लायल्यान ते कॅमेरा सुद्दां आहा. ह्या कोणी हांगा कितें करता जाल्यार ह्या कॅमेरान सगळे कॅप्चर जातले आनी दुसरो अनवळखी कोण मनीस येयलो जाल्यार ताका खबर ना आपूण खंय उबो आहा जाल्यार ताका मॅपींग सिस्टम ही हांगा सगळ्याक लायल्ली आहा. म्हणून हो सगळो फ्रेंडली असो हो बस स्टॉप तेंच्यांनी आतां हो डिझायन करून हो फायनलायज जाला. दुसरी मेन गजाल जे डिसेबल लोक असतात ते खंय तरी बसीन ट्रॅव्हल करतलो जाल्यार तांकां स्पेशल जी वे आसा तेंच्यांनी ती बांदलेली आहा. तर तुमकां दाखयले मेन म्हणटा तो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्टा अंडर जो ट्रान्सपोर्ट जो प्रोजेक्ट आहा कदंबाचो तेजो आतां बस स्टॉप जो आसा तो आतां फायनल जाला आनी आमी तुमकां दाखयले कितें कितें त्या बस स्टॉपान फॅसिलिटीज आहा त्यो. स्मार्ट सिटीचे ऑफिशियल्स आहा तेंच्यांनी आतां खंय तरी तेंच्यांनी सांगला की हो बस स्टॉपाचो लोकांनी लाभ घेवपाचो पण हेतून एकूच कितलेय लाभ घेतलो जाल्यार तेजो मागीर खंय तरी दुसरे कोण लोक आसता वायट लोक आसता तेजो गैरवापर करता हो करचो न्हय म्हणून असोच एक रिक्वेस्ट आहा. अविनाश जोशी वांगडा हांव ओमकार फळारी प्रुडंट मिडिया खातीर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.